आम्ही आसा केपे पुलीस स्टेशना कडेन आणि आज एक अपडेट आसा ती म्हणल्यार जी 22 मार्चाक भवानी ज्वेलरी शॉप केप्यां जे मार्केटां आशिल्लें थंय एक ती जी बायल मनीस आसा तेणी खंय तरी त्या शॉपाक भितर सरून अरावंड 3.5 लाखाची ज्वेलरी चोरून व्हेल्ली. म्हणटरी हे इन्व्हेस्टिगेशन खंय तरी केपे पुलीस करताले पूण तेंचो आस्पाव लागनाशिल्लो. पूण मागीर हे इन्व्हेस्टिगेशन मुखार व्हरतना खंय तरी तांकां जी जे एक्यूज आसा जी लेडीज आसा तेंची खंय तरी हिंट मेळ्ळ्या जे केरला पुलिसांनी ते एक तिनी जे एक्यूज आसा तेंचे आधार कार्डाचेर तेंची वळख मेळ्ळी. तेजे नंतर एक तिनी जी एक्यूज आसा तेंचे आधार कार्डाचेर तेणी चौकशी करपाक चालू केली. मागीर ती चौकशी फुडें व्हरपाक तांकां खंय तरी जी एक्यूज आशिल्ले त्यांचे लोकेशन ट्रॅक जाले आणि ते मागीर महाराष्ट्रात ज्या जाग्यार ती रावतात अमरनाथ म्हणटी एरिया महाराष्ट्रात थंय खंय तरी तांकां ते एरियेक तिगांनीच महाराष्ट्राचे आनी तिगांनी इन्वॉल्व आसा म्हणून कित्याक जी एक्यूज आशिल्ली ती हेची पयलीं बी चोरयेच्या केसींक तांचो रिकॉर्ड आशिल्लो. ते केरला पुलिसांनी म्हायती दितना केपे पुलिसांक म्हायती लोकल महाराष्ट्र पुलीसचे तेंचे थ्रू तांकां एक एक्यूजाक अरेस्ट करपाक यश मेळ्ळें आसा. पूण 2 एक्यूज आसा ती खंय तरी मेळूना. पूण एक एक्यूजाक गेल्या शेनवारा तेणी हाडलेले आसा जी लेडीज आसा आणि सध्या फुडलो तपास चालू आसा. तिनी एक्यूज आसा ते मोबायल यूज करना तेका लागून खंय तरी तांकां हो इन्व्हेस्टिगेशन करपाक टायम लागलो. पूण जे आधार कार्डाचे एड्रेसान थ्रू ते एरियाक पावून एकट्या एक्यूजाक तेणी अरेस्ट केल्ले आसा. हांव केपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर.